जुवारी पुलाच्या बांधकामा वेळार 3 कामगारांक मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या कुटुंबाक दरेकी 2 लाखांची अर्थीक मजत सरकार दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलें। बिरेस्तारा जुवारी पुलाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। बोरी पूल तशेंच हेर कामां खातीर राज्यांत आनीक 3500 कोटींची गरज आसा अशें ताचें म्हणणें। आज हांवें मुद्दामून जेन्ना पयर चवकशी करतालो सेकंड फेज फ्रॉम बांबोळी टू वेर्णा पर्यंत बांदता आसतना तांचे 3 कामगार ज्यांचे देहांत जाले, जे हे 3 कामगार एक्सिडेंटल त्यांची इंजुरी जाली, तांच्या कंपनी कडल्यान तांकां कॉम्पेन्सेट केल्यात, करूंक ना न्ही, तांच्या कंपनी कडल्यान तांकां वेवस्थीत रित्या कॉम्पेन्सेट केल्या। बट आज आयच्या खिणाक आमी गोंय सरकारच्या वतीन आमच्या इन्शुरन्स क्लेमाच्या सकयल तांकां 2-2 लाख रुपया दिवपाचे जाहीर करता। तांच्या फॅमिली खातीर आमी 2-2 लाख रुपया जे आसा हे तांकां दितले हे हांव जाहीर करता। आमी त्यांच्या प्रती कृतज्ञ आसा। हांगासर काम करता आसतना म्हणजे ते एक्सपायर्ड जाले त्या खातीर तांच्या फॅमिलीक गोंय सरकारच्या वतीन दिले वयतले।